गोवा 365च्या खबराचित्रात येवकार हांव जवाहर बर्वे. पळयत खबरो विस्तारात. सरकारी खात्याचे अधिकारी गरजे भायर फायली भोंवडायतात, जाका लागून आयुष दोतोरांच्या पगारा संदर्भात गोंधळ जाला. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान आपल्याच सरकारी नोकरांक उजरायल्यात. संपार गेल्ले कंत्राटी शिक्षक समाधानी आसात. मुख्यमंत्री सांगता त्यांचो पगार 16,000 वयल्यान 25,000 पावयला. हेच्या आदी खंयच्याच सरकारान अशी तरेची ऑफर दिवंक नासली अशें मुख्यमंत्री सांगता. आयुष दोतोरांचो पगार 50,000 रुपया मेरेन वाडयला. फाटल्या एप्रिला सावन तांच्या पगारात वाड केल्या आनी तांकांय तांच्या फाटल्या म्हयन्याचो बॅकलॉग पगार मेळटलो. शिक्षकां कडेन संबंदीत अडचणी सोडयल्यात. कंत्राटी शिक्षक आसूं, लेक्चर बेसीस शिक्षक आसूं, पॅरा शिक्षक आसूं वा पार्ट टायम शिक्षक आसूं, तांचे फायलींचें काम चालू आसा, मुख्यमंत्र्यान सांगलें. म्हाका आयज कॉन्ट्रॅक्ट टिचर मेळोन गेले, ते समाधानी आसा. आमी जे तांकां ऑप्शन सांगला पळय न्ही, ते सगळे जाण समाधानी आसात. तांकां आमी म्हटलां हे 5 वर्सां आतां ते कॉन्ट्रॅक्ट टिचर तर हांवें लेटर दिला तर तेंच्यांनी लेटर घेतलें. इतकी बरी ऑफर तांकां कोणूच दिवचो ना. 16,000 उपरांत ते 25,000 पावले. इतकी बरी ऑफर म्हाका आयज पर्यंतच्या सरकारांनी केन्ना दिवंक ना. आमी दिल्या त्या पद्दतीन. सगळ्या टिचरांचो विशय जो आहा पळय न्ही रे, हांवें सोडयल्लो आहा. लेक्चर बेसीस आसतले, कॉन्ट्रॅक्ट आसतले, पॅरा टिचर आसतले, डबल पार्ट टायम आसतले, सगळ्यांचो विशय सुटला. फक्त फायलीन उरला थोडोसो. तुमच्या म्हायती खातीर सांगता, त्या आयुष डॉक्टरांच्यो सुद्दां बातम्यो ज्यो परत परत हाडटा पळय न्ही रे, हांवें मुद्दामून म्हणजे हांवें काल पळयलें 31 मेक हांवें फायल सायन केला. थोडेशे एडमिनिस्ट्रेशनांतले आमच्या काही डिपार्टमेंटांतले लोक म्हणजे अननेसेसरी बेश्टच घोळयत आसता फायली. हांवें काल म्हाज्या बरोबर आयुष डॉक्टर आयिल्ले, तांची सॅलरी 50,000 जाल्ली आसा आनी ती बी आतां न्ही, फ्रॉम द 1 एप्रील 2020 कोवीड सुरू जाल्ली तेन्नाच्यान मेळटली. तेन्नाच्यान तांकां बॅकलॉग सुद्दां त्या सॅलरीचो मेळटलो. हांवें फायनान्शियल डिपार्टमेंटान सुद्दां मे म्हयन्यान ताका सँक्शन दिला. मे म्हयन्यान 20च्या त्या ती तांकां आतां म्हाका काल मेळ्ळें, तांकां दाखयलें हांवें. हे पळय मे म्हयन्यांतल्यान म्हाजें सँक्शन सुद्दां आसा. गव्हर्मेंटांतल्या बऱ्योचश्यो काही मरे फायली पळोवन भायले पेपरार उलयतात थोडे विरोधक, म्हणजे तांकां दिसता आपूण केलां म्हणून. म्हाका सगळ्यांचें खबर आसा, कारण हांव पुराय एडमिनिस्ट्रेशनूय जाणा, फिल्डारूय काम म्हणजे आयुर्वेदीक दोतोर तांचें म्हाकाय खबर आसा. हांवेंय आयुर्वेदीक दोतोर म्हणून काम केलां. हांव टिचर्सांच्या बरोबर तेंचें आंदोलनां हें तें सगळें म्हाका खबर आहा. सगळ्यांचें दुख्ख म्हाका कळटा आनी म्हणून तर सांगलें मॅक्झिमम जाणांचे प्रश्न जे आसा हांवें सुटावे केल्ले आसा. किचकट कोणाचो उरला आसत जाल्यार तो विशय हांव सोडोवपाची म्हाजी तयारी आसा. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान इर्शाद शेख. गोंयांत कोरोनाच्यो केशी बरेच उण्यो जाल्यात. फाटल्या 24 वरां भितर फक्त 15 केशींची नोंद जाली, जाल्यार एकल्याकय मरण येयल्ल्याची नोंद जावंक ना. जाल्यार भारतांत फाटल्या 24 वरां भितर 10,929 कोरोना केशींची नोंद जाल्या. भारतात कोरोनाची स्थिती सुदारपाक लागल्या. दुयेंतमुक्त जावपाचें प्रमाण 98.23% पावला आनी हो आंकडो मार्च 2020 सावन वाडत आसा. एक्टीव केशी 0.4% देंवल्यात. सध्या एक्टीव केशींचो आंकडो 1,46,950 पावलो. दिसपट्टो पॉझिटिव्हिटीचो रेट 1.35% पावला. फाटले 28 दीस जाले कोरोनाच्यो केसी 20,000 सकयल आसात. गोंयांत फाटल्या 24 वरांत 15 कोरोना केशींची नोंद जाली. ते खातीर 1,705 टेस्टी केल्यो. बरे जावपाचें प्रमाण 97.93% पावला. एक्टीव केशी देऊन 316 पावल्यात. जाल्यार आतां मेरेन 21,70,976 जाणांक कोरोनाचें वासीन दिला. 3,16,586 जाणांनी वासिनाचो पयलो डोस घेतला. जाल्यार 18,54,390 जाणांनी वासिनाचे 2 डोस घेतल्यात. फाटल्या 24 वरां भितर 4,950 जणांनी वासिनाचे डोस घेतले. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. शेनवारा सकाळ फुडें भिरोंडा 70 वाठारांत टेम्पो ट्रॅव्हलर आनी कदंबा बशी मदीं अपघात जालो. ह्या अपघातांत 13 जाणांक किरकोळ मार लागलो. सुदैवान कोणाचो जीव वचोंक ना, पूण दोनूय गाडयांचें मोठ्या प्रमाणांत लुकसाण जालां. टेम्पो ट्रॅव्हलर आनी कदंब बशी मदीं भिरोंडा वाठारांत टक्कर जाली. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण एका वलताचेर हो अपघात जालो. चालकाचे गाडये वयलें नियंत्रण गेल्ल्यान हो अपघात जाल्ल्याचो मुळावो अदमास आसा. गोवा 365 खातीर भिरोंडेच्यान महेश गोवेकार. आतां घेवया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत पळया उरिल्ल्यो खबरो. वेस्टर्न बायपासाच्या कामांक रातये भितर सुरवात केल्ल्यान मुंगूल सुरावलेच्या लोकांनी बोळ घातलो. मातयेच्यो राशी घालपाचें काम लोकांनी आडायलें. आमकां
स्टीलचोच पूल जाय, मातयेची रास घालून रस्तो केलो जाल्यार माडेल, मुंगूल आणि सेरावली पावसाच्या उदकान तुंबतली. देखून सरकारान थळाव्या लोकांची मागण्यो मतीत घेवन हें काम बंद करचें लोकांनी मागलां. स्टिलाच्या पिलरांचेर हे रस्तो करिना जाल्यार लोकांक शेतां रोवप कुस्तार जातले अशी भिरांतय लोकांनी उक्तायल्या. वेस्टर्न बायपासाचें काम वादांत सांपडलां. ओलसाण आशिल्ल्यो सुवातो मातयेच्यो राशी घालून पुरोवचे न्ही असो आदेश हरीत लवादान दिल्लो. नोव्हेंबराचे 10 तारखेक ताची सुनावणी आसा. अशें आसूनय लोकांचो आवाज आनी कायद्याक भिस्क्यार मारून वेस्टर्न बायपासाचें काम चालू केल्ल्याचो आरोप बाणावलेची आदली सरपंच रॉयला फेर्नांडीसान केला. सेरावली मुंगूलचो पळय एकठांय जाला कित्याक हिंगा तुमी आयज आमी खंय उबे रावले थिंगा सगळें पुरोवन स्टार्ट केलेलें आहा. गव्हर्मेंटाक थ्रू NGT सगळ्या डिपार्टमेंट्सांक ऑर्डर येयलेले आहा टील एन एक्शन प्लॅन इज डन टू सेव द वेटलँड्स, टू सेव द वॉटर बॉडीज हें काम स्टार्ट करचें न्ही म्हूण. 10 तारखेर आतां नोव्हेंबराचे केस आहा, हियरींग आहा NGT, बट ते पेंडींग आसतना गव्हर्मेंटान PWDन हें काम स्टार्ट केलां. दे आर जस्ट ट्रायंग टू आयवॉश लोकांक फोटोवपा सोदता की हिंगा हाटमेंट्स घालता, झोपड्यो घालपा वो ते पळय कॉन्ट्रॅक्टर आहा तेज काम तेजे मनशां दवरपा लागून. बट मनशां दवरपा लागून इतली एरिया कवर करपा नाका. आमी मागलेले आहा हिंगा अंडरपास जाय म्हूण. अंडरपास आहा तो ब्रिज येवपा जाय जाल्यार हिंगा पुरोवन कसलो फायदो. वायट हॅज टू बी रिप्लेस. हेज्या फुडेंय मुखारूय आहा थिंगा सगळे कडेन अंडरपास येता. गव्हर्मेंटान अजून पासून फायनल प्लॅन दिल्लो ना टू द NGT हाव दे आर गोइंग टू सेव. आनी हे सपोज हे भाशेन पुराय मुखार वयले सेरावलीचो गांव जे सगळे लोक आयज हिंगा मुंगूलचे गांव हे लोक भायर सरल्या सांबाळपाक आपलो गांव. वी आर हियर नॉट टू स्टॉप द वेस्टर्न बायपास. कोण म्हणना आमकां नाका म्हण. ऑलरेडी तुमी पळयलां पाड घालून कंप्लीट केलोले आहा आनी उरलें तें पाड करपा सोदता. सो आमी मागता हिंगा स्टिल्सांचेर जाय म्हण. स्टिल्स इज द ओनली ऑप्शन. All these villages, not only Mungul, Seravli, but even Margaon will be affected. Tehi salvar jatle. I request Rodney from Seravli also to explain what the Gram Sabha and they as villagers have done to demand for stills. Right from 2007, while making the regional plan, आम्ही सांगणार होता सरकाराक you have this western bypass on stills. So we took a resolution that time. And year after year, we have been taking resolutions to see that this bypass comes on stilts. And it was very, very important because our village is going to be submerged. We have seen year after year the water reaching the top, going over the road. But we don't know our time will come and it will be completely isolated, I think. Somehow the government doesn't seem to understand the situation. Or they understand, but the last time when we met them, we confronted them, they said we don't have enough funds. So they have money for everything else, but for what is actually required by the villagers. So I earnestly hope that the government will now rise up, knowing that the situation is very critical, that we should have it on stilts from here to Benali. आमकां गांवांक कित्याक हो रोड एक्चुअली पिलरांचेर करपा जाय आनी एका पिलरांचेर रोड केलो जायत सकयल्यान उदक आपणागे स्वता पड केश कोन आसता तेश कोन उरतलें आनी मात घान कोल जाय तूं हिंगा सगळे आमगेले माडेल, मुंगूल, सेरावली आनी आमगे ओल्ड मार्केट आख्खें भोंवतलें. सो तेका लागून मागोता आमगे गोंयच्या गव्हर्मेंटा कडेन मातशें सोजमिकायेन हे मातशें हिंग येवपाचें, हेजेर मातशें एक्शन घेवपाचें आनी आमगे गांवच्या केश कोन जाय तेश कोन हें मातशें आमकां कोण दिवपाचें. कित्याक फाल्यां आमकां हो रोड जालो आनी मागीर आमकां त्रास काडपा नाकाय. मागीर आमकोन आनी खंय शिफ्ट करतले आमकां हिंगा काण व्हरून आनी खंय स्टेडियमांत दवरतले उदक बोल म्हूण मागीर आनी एक्स्ट्रा ते स्पेस. सो तो हितू ते स्पेस जायना जावपा हें पयलीं आमकां मातशें जाय तेश कोन कोण दियाय कित्याक लोकांक त्रास जायना जावपाक. दुसरें हिंगा आमगेले रोडा जायतीं शेतां आहाय. आतां तेणी पावस उणी जालो म्हणटरी शेत रोयलोलीं. आतां ती म्हाका स्वता हें तर पिलरांचेर तो रोड कोना जाल्यार म्हाका स्वता हिंगा शेतांय बीन भोंवतलीं मागीर आनी हे कोण शेत रोयताय तांकां शेतूय रोवपा मेळपाना. सो सगळे त्रास जातले. सो तेका लागून आमगे गोंय CMाक मागोता मातशें हेजेर एक एक्शन घे आनी आमकां गांवच्या जाय तेश कोन मातशें कोण दिचें. वेस्टर्न बायपासाचें काम चालू जाता म्हूण थळाव्या लोकांनी यादी बोळ घातिल्लो. ताचेर चर्चिल आलेमावन पत्रकार परिशद घेवन स्पश्टीकरण दिल्लें. खरेपणी कंत्राटदारान सामान दवरपाक जागो केल्ल्याचें चर्चिलान म्हणिल्लें. वेस्टर्न बायपासाच्या विशया वयल्यान बाणावली आनी सेरावलेच्या लोकांनी काचाबूल जावचें न्ही. वेस्टर्न बायपासाचें काम सद्याक बंद आसा अशेंय ताणें म्हणिल्लें. आयकात चर्चिलाक. हांव सांगता आनी बाणावलीच्या लोकांनी सेरावलीच्या लोकांनी मिसगायड जावपा नाका. थिंगा ती वेस्टर्न बायपासाक सद्या
चालू जायना सद्या बंद दवरला त्या दिसाक जेन्ना जो रेबेलो आनी ते माजिना ते सगळे कॅप्टन सगळे वचून ते सगळे बंद केला आतां तुमचे आनी वचून मिनिस्टरा कडेन आमगेलो ही पावसकारा कडेन तसो ही कामोदा कडेन जावं तुगेलो हो आमगेलो सी पळय आहा गुप्ता कडेन विचारपाक जाता आनी प्रूफ करपाक जाता आनी आतां पळय थंय हालकीत जातले ते म्हाका ते कॅम्प ते थंय वस्त बस्त करपाक ते तितलेंच आनी सद्या आतां वेस्टर्न बायपास बंद जाला पूण एक स्ट्रेच जेन्ना तो हारेबंद असो रस्तो पळय थिंग ते वयलो पुरोवपाक थिंगा हाल्या देखून ते कितें कुताय पळय ते कॅम्प कुताय धाकटें कॅम्प ते सगळें सामान घालपाक तेंगे मनशान दवरपाक एक धाकटें कॅम्प कुताय तेजे मुखार हाडूं न्हय हांव आयकत ते प्रमाणे थिंगा आतां बिस्ती नाक्स जाल्ले जे पळय वेस्टेड मनीस आहाय जे वेस्टेड मनीस आहाय जे तांकां पॉलिटिक्स करपाक जाय हेजेर अनलेस आमगेली रिप्लाय मेळना ते पर्यंत तो वेस्टर्न बायपास चालू जावपाचो ना पूण हालेपण थिंग कितें करपाचें आहा हाल्या पळय थिंगा त्या रस्त्याचें कितें करपा आहा तें मात घायला थिंगा हालीं कॅम्प करता ते कॅम्प थिंगा सायडीक तेंगेले सगळे वस्तू घालपाक आनी तेंगेले मानायक ते कोण पळय आहाय तेंगा रावपाक इतलेंच आनी कांय ना आनी थिंगा आतां आवाज केला रॉयलान आनी ते कोण तो हिंगाचो शहरांनी तो आम आदमी बारा भोंवता 5 तेजें नांव 5 तो म्हाका येना तो तेमी आवाज केला आनी थिंग लोकां आपयताय थिंगसो पुरसांव काडया आनी थिंग हें करया म्हणून कसो पुरसांव तें इलेक्शनाचें पुरसांव काडपाक गरज ना लोकांक मागता लोकां भिवपाची गरज ना गोवा 365 खातीर बाणावलेच्यान रमेश नायक रावत. पणजी महानगरपालिकेत महाभारत चालला. फाटले बसकेत त्याचो अणभव येयलो. मेयरान आपयल्ली बसका गरमागरम जाल्या उपरांत शेनवारा कांय नगरसेवकांनी पत्रकार परिशद घेवन मेयराचेर फार पेटयले. आदी ताळगांव सोंपयलें, आतां CCPच्या मुखेल्याची नदर पणजेचेर आसा. आमचो आवाज बंद करपाचो यत्न चल्ला तो कसोच बंद जावचो ना, नगरसेवकांनी सांगलां. पणजेच्या नॅशनल थिएटराच्या विशया वयल्यान शुक्रारा पणजेच्या मेयरान आपयल्ली बसका वादळी थारली. त्या उपरांत शेनवारा सुरेंद्र फुर्तादो, उदय मडकयकार आनी हेर नगरसेवकांनी पत्रकार परिशद घेतली. 25 नगरसेवकांच्या भोवमताच्या बळग्यार पणजेचो मेयर आपलो अजेंडा फुडें धुकलता. बाकीच्यांक उलोवपाकच दिना. CCPचो इतिहास येणावळ उदरगत खंय पावल्या ते जाणा जावन घेवपाचो दरेक नगरसेवकाक हक्क आसा. नगरसेवकांनी शिटकावणी दिल्या. आदी आयकात सुरेंद्र फुर्तादोन कितें सांगलां तें. Actually, there was so much of tamasha that the message could not be clear to our media friends to inform the people of Goa what was happening. So we decided that we should call for a press conference and tell you exactly what the position is in the Corporation City of Panjim. This is the first time we have noticed that the mayor, with a brute majority of 25 corporators, is trying to bulldoze every agenda. I don't know why is the mayor fearing, why the mayor not interested in debating the every agenda which he himself has said. We have not prepared agenda. He is not allowing us to speak. My media friends must have noticed that he asked the CCP peons to shift the position of his chairs at the entrance because Uday and myself, we always sitting in the front. He didn't want that we should speak the truth. And when we shifted that side, when he came again, he shifted to the original position. Such funk mayor we have for the city of Panjim. He should not be scared because the MLA is his of Panjim. The Talegaon MLA and minister is his. So why should he fear a few corporators? Debate properly. Let the people of Panjim know and let our new corporators, 25 corporators know the history and the faith and the
revenue of CCP, where it has reached. पणजे महानगरपालिकेचो आदलो मेयर उदय मडकयकारान जाल्यार आतांच्या मेयराचेर फारार फार पेटयले. आदी ताणें ताळगांव ना केले, आतां ताजी नदर खंय पणजेचेर आसा. आयकात ताका. जो CCPचो चॅनलाचो जो इन्चार्ज आसा, जो लिडर आसा, सगळ्यांक खबर आसा की तो हँड इन ग्लोव्स विथ बिल्डर. ताळगांव सगळें डिस्ट्रॉय करून जालें आनी आतां तेजी पणजेचेर नजर आसा. CCPच्या प्रॉपर्टीचेर तेजी नजर पडल्या आनी तेजोच एक पार्ट काल तो मिटिंगेचो. काल जी मिटींग जी मेयरान जी घेतली आनी तेजें जें एक विचित्र वागणें कशें म्हाका खबर ना. तेणें कशी ती मिटींग म्हणजे तो ताका दिसलें कितें आपूण घरा कडेन मम्मी डॅडीक घेवन एक डायनींग टेबलाचेर बसून मिटींग घेतलेल्या भशेन काल ताणें मिटींग कंडक्ट केली. हेज्या पयलीं इमर्जन्सी मिटींग आपयल्ली आनी 7 का 8 कितें एजंडा दवरले आनी इमर्जन्सी फक्त नॅशनल थिएटरा खातीर. आमी तेन्नाय बोवाळ केलो की बाबा इमर्जन्सी मिटींग कित्याक दवरूंक जातली, तूं एक ऑर्डिनरी मिटींग दवर जातली. पूण हेंकां ही घाई जाल्या. जो नॅशनल थिएटराचो इशू आसा, जो इशू 2006 पासून जो पेंडींग आसा, तो इशू हे झपाझप करून हे त्या कोण तो लीज होल्डर आसलो तेजे कडेन कॉम्प्रोमायज करून सेटल करूंक सोदता. आमी तेन्ना ऑब्जेक्शन हाडलें, स्ट्रॉंग ऑब्जेक्शन हाडलें की आमी तुमी कमिशनराक सांगलें आमी की तूं हियरींग घे. जो गव्हर्मेंटान केस तुका हँडओवर केल्या, तूं एज अ जज तूं हियरींग घे, तूं जाय ते जजमेंट दी. तुका तो म्हणलो ना 2 वर्सां लागतली, 3 वर्सां लागतली. आमी सांगलें का तूं डे टू डे बेजीस घे, विकली 3दा घे आनी 1 म्हयन्यान 2 म्हयन्यान तूं डिस्पोज कर. प्रॉपर्टी खंय वचपाची ना, प्रॉपर्टीची वायटी लागपाची ना, आतां प्रॉपर्टी आनी कोण हें करपाची ना. तूं टायम इतको टायम लागला, इतकी वर्सां गेल्यास, तुजें तूं से दी न्ही. तूं स्वता तूं मिटिंगेक एजंडा हाडटा की आमी कॉम्प्रोमायज करुया म्हणून आनी तूं सांगता ना एका 2 वर्सां लागतली. लागू जातली 2 वर्सां. 2 वर्सान प्रॉपर्टी खंय वचपाची आसली. वयल्यान प्रॉपर्टीचो रेट ऑटोमॅटीक वाडटलोच आसलो, प्रॉपर्टी खंय वचपाची नासलीच. पूण हेंचो हिडन एजंडा, हेंची नदर ह्या आमच्या प्रॉपर्टीचेर पडल्या. आनी काल आमकां सुरेन बाबान सांगलें अशें आमकां हेड क्लर्क आयलान सांगलें की मिटींग सुरू जावच्या पयलीं की मेयर म्हणटालो ह्या सायडीक बसतलो, आमकां थंयचे उठयले, आमकां ह्या सायडीक बसयले. मेयर आयलो आनी मेयरान त्यो खुर्च्यो काडल्यो आनी फुडल्यान दवरले आनी आमकां फाटीं दवरले. आमचो आवाज हो पणजेकारांचो आवाज जावन आसा. हो आमचो आवाज कोण फाटीं बसय नाल्यार फुडें बसय, हो आमचो आवाज बंद जावपाचो ना. गोवा 365 खातीर इर्शाद शेख. पूर्व मध्य अरबी दर्यात उण्या दाबाचो पट्टो तयार जाला. देखून 6 वेर उत्तर आणि दक्षिण गोंयाचे कांय वाठारांनी जाल्यार 7 वेर गांवगिऱ्या वाठारांनी गडगड आणि जोगलायत पावस पडटलो. पावसा बरोबर वराक 50 किलोमीटर नेटान वारो घोळटलो. 6 वेर पावस 24 वरां भितर 6.4 सेंटीमिटराची पातळी हुबतलो. हो हवामान खात्याचो अदमास. आणि आयचे हे कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. कोरोनाचे फाटभुंयेर घेवया जतनाय, वापरुया मास्क, दवरुया सोशल डिस्टन्स आणि सांबाळुया भलायकी. मेळुया फाल्यां परत ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.